फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह। दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह। गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात। संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार। तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचा आवाज। कारवाय टॅक्सी ऑपरेटर्सांची मागणी। आदेश असताना रिलीव्ह ना जाल्ल्या पुलिसांक आयतार मेरेन रिलीव्ह करपाचे आदेश। 8:30 पुलिसांक पणजे मुख्यालयांत हजर रावपाचे दिले आदेश। दर्यादेग आनी रस्त्या कुशीक रांदपी पर्यटकांचेर जातली कारवाय। दिसाचे आनी रातचे चलन दिवपाचो अधिकार फक्त पुलीस निरीक्षक आनी उपनिरीक्षकाक आसतलो, मुख्यमंत्र्यांची माहिती। आणि 6वी ते 10वी आणि 12वी मेरेनचे नवे शिक्षणीक वर्स 7 एप्रिला सावनूच नव्या शिक्षणीक वर्साच्या अधिसुचोवणेक आव्हान दिवपी पालकांनी दाखल केल्ली याचिका उच्च न्यायालयान न्हयकारली। आता खबरो विस्तारान। बदलीचे आदेश असताना लेगीत रिलीव्ह ना जाल्ल्या पुलिसांक आयतार मेरेन रिलीव्ह जावपाचे आदेश शुक्रारा मुख्यालय अधीक्षक नेल्सन आल्बुकेर्कान दिले। एकाच जाग्यार 3 वर्सां मायज जाल्ल्या पुलिसांक बदली करपाचो निर्णय मुख्यमंत्र्यान घेतिल्लो। 2020 साला सावन आनी त्या उपरांतूय बदलीचे आदेश जारी केल्ल्या 8:30 पुलिसांक नोटीशी धाडिल्ल्यो। फाटले 5 वर्सात बदलीचे आदेश आसतना लेगीत रिलीव्ह ना जाल्ल्या पुलिसांक आयतार मेरेन रिलीव्ह करपाचे आदेश मुख्यालय अधीक्षक नेल्सन आल्बुकेर्कान दिले। एकाच जाग्यार 3 वर्सां मायज जाल्ल्या पुलिसांक बदली करपाचो निर्णय मुख्यमंत्र्यान घेतिल्लो। 2020 साला सावन आनी उपरांतूय बदलीचे आदेश जारी केल्ल्या 850 पुलिसांक नोटीसी धाडिल्ल्यो। येता त्या आयतार मेरेन ह्या पुलीस कर्मचाऱ्यांक रिलीव्ह करपाचे आदेश मुख्यालय अधीक्षक नेल्सन आल्बुकेर्क हाणें दिल्यात। तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसतलें फाटल्या म्हयन्यान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कॅबिनेट डिसिजन घेतलेलें तें म्हटल्यार गोंयभरच्या पुलीस स्टेशनांनी जे पुलीस ऑफिसर्स किंवा पुलीस कर्मचारी हांची नोकरी 3 वर्सां कंप्लीट जाल्लेली आसा त्या पुलीस कर्मचाऱ्यांक बदली चो आदेश येतलो आनी त्यांनी त्या पोस्टांसून रिलीव्ह जावपाचें अशें एक कॅबिनेट डिसिजन जाल्लें। त्यानुसार एक जर आमी डेटा पळयलो जाल्यार अशी एक खबर कळटा की 2020 पासून फाटली 5 वर्सां कांय पुलीस ऑफिसरांक किंवा पुलीस कर्मचाऱ्यांक रिलीव्ह लेटर काडलेले, पूण तेंच्यांनी त्या रिलीव्ह लेटराक दखल घेवंक ना आनी ते त्याच पुलीस स्टेशनान काम करीत रावले। जेन्ना ही गजाल पुलीस हेडक्वॉर्टरान कळ्ळी तेन्ना पुलीस हेडक्वॉर्टराचे SP नेल्सन आल्बुकेर्क हांच्यांनी एक मिटींग आपयली आनी गोंयभरांतल्या पुलिसांतल्या PIंक आपयले आनी तांकां जाप विचारलो की फाटलीं 5 वर्सां जेन्ना रिलीव्ह लेटर दिल्लेले आसा जाल्यार हे कर्मचारी आजुनूय त्या पुलीस स्टेशनांनी कितें करतात। त्यानुसार आयज मिटींग जाली, 4 ही मिटींग आसली पुलीस हेडक्वॉर्टरान आनी हेडक्वॉर्टराचे SP नेल्सन आल्बुकेर्क हांणी ही मिटींग चॅर केल्ली आनी भितून त्यांनी अशें सांगलें की जे पुलीस कर्मचारी जांकां रिलीव्ह लेटर आसात तेंच्यांनी ताबडतोब ते पुलीस स्टेशनांसून रिलीव्ह जावप गरजेचें आसा। अशें एकूण 850 पुलीस कर्मचारी आसा तांकां रिलीव्ह लेटर मेळिल्ले आसा आनी तांकां संडे पर्यंत टायम दिल्लो आसा। येता त्या आयतार पर्यंत त्यांनी पुलीस स्टेशनांसून रिलीव्ह जावन नवीन जागेर तेंचे अपॉयंटमेंट आसा ते न्यू जागेर जॉयन जावपाचें आसा। त्याच खातीर आयची मिटींग आसली आनी ह्या मिटींगेन गोंयभरच्या पुलिसांसून सगळे PI येयल्ले, ऑफिसर्स येयल्ले आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी अग्री जालें की बेगोबेग जेंकां रिलीव्ह लेटर दिल्लेले आसा ते आयतार पर्यंत रिलीव्ह जातले। म्हत्वाची अपडेट ही आसा की जवळपास 850 म्हणजे 850 पुलीस कर्मचारी जे आसा ते येता त्या आयतार पर्यंत रिलीव्ह जातले आनी तांकां नेमून दिल्ल्या जागेर नवीन जागेचेर तेंचे सेवेन रुजू जातले। पणजेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर विनायक सामंत। विनायक सामंता सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।
दर्यादेग आणि रस्त्या कुशीक रांदपी पर्यटकांचेर कारवाय जातली. चलन फक्त पोलीस निरीक्षक आणि उपनिरीक्षकाक दिवपाचो अधिकार आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली. पळयात पुराय बातमी. दर्यादेग आणि रस्त्या कुशीक रांदपी पर्यटकांचेर खर कारवाय जातली. पर्यटकांनी गॅस किंवा स्टोव घेऊन गोंयांत येवचे न्हय. आयले जाल्यार तांचे सामान चेक पोस्टार जप्त करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगले. बॉर्डरीच्या वयल्यान ह्यान फुडें जे ट्युरिस्ट स्टोव आनी गॅस सगळे घेवन येता ते बंद जातले. तेंचो स्टोव आनी गॅस सगळी थंयसर सीज करतले. अननेसेसरी असले जे ट्युरिस्ट येवन बिचाचेर आनी रोड लायनीचेर रांदून जेवतात आनी ते सगळे घाण करतात तेंची प्रॉपर्टी सीज करतले सगळ्यांना. म्हणजे तेंची स्टोव गॅस सगळी ही बॉर्डरीचेरूच सीज करतले. पण आनीक दिवचे ना. तेका फायन मारून बी दिवपाचो प्रकार नाच. त्याची थंयसर चलन भरले ती परत मेळटली बी ना. त्याची गोंयांत येवपी ट्युरिस्टांनी ह्या फुडें अलर्ट रावचे. गॅस शेगडी आनी स्टोव घेवन गोंयांत येवचो न्हू. इवन द ट्युरिस्ट बसीस दे आर गिविंग स्ट्रिक्टली वॉर्निंग टू दॅट. ती बस एक फायन पडटली. तो ट्युरिस्ट येयला तेका कोण टूर घेवन येयला तेका फायन पडटली. बसूच पुलीस स्टेशनार वतली. हाच्या फुडें दिसाचे चलान दिवपाचो अधिकार फकत पुलीस निरीक्षकाकूच आनी रातच्या वेळार चलान दिवपाचो अधिकार निरीक्षक आनी उपनिरीक्षकाक आसतलो अशें विधान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केले. हेर पुलिसांक अधिकार आसचो ना तसो कोणूय यत्न लेगीत केल्यार तांचो फोटो संबंदीत पुलीस स्टेशनाक धाडचो. उपरांत तांचेर खर कारवाय जातली. तशेंच पर्यटकांनी नेमांचें उल्लंघन केल्यार गाडयेच्या धनियांक चलान येतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले. स्टेटीत खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे टुरिस्ट असतले किंवा बाकीच्या हाका ट्राफिक स्ट्रीमलाईन लावपाक जाय म्हणून बऱ्याचशा जाग्यांचेर ट्राफिकूय आसतले. खूब जाणां कडल्यान वेगवेगळे कडल्यान चलन इश्यू जातात. ओके कोण जेन्ना कंप्लेंट म्हजे कडेन आयली आयच्या आमी डिक्लेअर करता ह्यान फुडें डे टायमिंगाचो ओन्ली PI विथ बॉडी कॅमेरा हो एकच चलन दितलो. तेज्या शिवाय पुलीस डिपार्टमेंटाचे कोणूच चलन दिवपा खातीर ह्यान फुडें चलन दिवचें ना. And during the night time, henceforth, only the PSI and PI with body camera, he will only issue the challan. याच्या पुढे कोणायनी म्हणजे कोणी जर आमचा पोलीस थांबून कोणाकडे चलना खातीर पैसे मागता आसत they can take his photo and send to the police department. Will suspend him. खंयसरूच टुरिस्टाकूय हॅरेसमेंट जावचो न्ही. पब्लिकाकूय हॅरेसमेंट जावचें न्ही. ओके आनी परत पुलिसेचेरूय ब्लेम करचो न्ही कोणी. अननेसेसरी पुलिसेचेर आरोप करतात अशेंय म्हजें म्हणणें आसा. पूण जे टुरिस्ट हांगा वायलेशन करून परत आपल्या स्टेटीन वयतले जो कोण गाडी दिला पळय न्हू तेजेर फायन पडटली. गाडी कोणाच्या नांवाचेर आसा ताका फायन पडटली. आमी फॉरेन्सीक वॅन प्रोक्रुटमेंट ऑफ द मोबायल फॉरेन्सीक वॅन हो प्रोसेस एक्सपडायट केलो जाता तितके बेगीन. हातूंतल्यान आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान 1, 2 आनी स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान 1 अश्यो आमी 3 फॉरेन्सीक वॅन ह्यो आमी घेता. ड्युरींग द एक्सिडेंटल आनी हाच्या खातीर ह्यो फॉरेन्सीक वॅन वेगवेगळे कडेन हाचो यूज जातलो. थर्ड थिंग एन व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग फेसिलिटीज म्हणजे VC फेसिलिटीज ह्यो जितके कोर्ट आहा तितक्यो व्हिडिओ फेसिलिटीज ह्यो अवेलेबल आसपाक जाय. वीच इज 53 कोर्ट्स आर अवेलेबल. आमच्या कडेन आतां पर्यंत 13 फेसिलिटीज ह्यो अवेलेबल आशिल्ल्यो. पण कालांतरान आमी 53 व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग फेसिलिटीज ह्यो सगळ्या आमच्या इन्क्लुडींग द प्रिजन, पुलीस स्टेशन्स, कलेक्टर्स आनी प्रोसिक्युशन्स हांगासर व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग फेसिलिटीज स्टेटींत येदो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो इम्प्लिमेंट करपाचें थारायलां. चार्जशीट फायल करपाक जर डिले जातालो तो हाज्या फुडें जावचो ना. टायमली फायलिंग ऑफ द चार्जशीट by the government should fix the responsibility on the police officers of in case if he delays चार्जशीट जर फायल करपाक डिले जाता आसत जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करतले. त्याती तोय इन्क्लुडींग खंयच्योच डिले जावन उरपाक जायना. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. 6वी ते 10वी आणि 12वी मेरेनचे नवे शिक्षणीक वर्स 7 एप्रिला सावनूच सुरू जातले. नवे शिक्षणीक वर्साच्या अधिसुचोवणेक आव्हान दिवपी पालकांनी दाखल केल्ली याचिका उच्च न्यायालयान न्हयकारली. पालकांनी याचिकेत उक्तायिल्ली हरकत समाधानकारक नाशिल्ल्यान उच्च न्यायालयान सरकाराची बाजू घेवन याचिकेत मांडिल्ले प्रश्न न्हयकारले. पळयत पुराय बातमी.
नवे शिक्षणीक वर्स केन्ना सुरू जातले हे विशीं फाटले कितलेशेच दीस कोफुसांव सुरू आशिल्ले. एप्रिलांत शाळा सुरू करच्यो न्हय हाका लागून कांय पालकांनी उच्च न्यायालयात तशी याचिकाय दाखल केल्ली. मात शुक्रारा जाल्ल्या निर्णयात उच्च न्यायालयान सरकारची बाजू घेत पालकांची याचिका न्हयकारली. देखून आतां 6वी ते 10वी आनी 12वे मेरेनचे नवे शिक्षणीक वर्स 7 एप्रिला सावनूच सुरू जातले. नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण 1200 शिक्षणीक वरां जावप गरजेचें आशिल्ल्याचें एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें. समर कॅम्प तशेंच एक्स्ट्रा क्लासीस घेवपी लोकांनी आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर याचिका दाखल केल्ली अशें पांगम हांणी सांगलें. पिटिशन फायल केल्ले थोड्या लोकांनी ते पिटिशन हायकोर्टान डिसमीस केलें. त्या लोकांचें म्हणणें अशें आशिल्लें की हो जो रूल गव्हर्मेंटान केला तो सामको हरिडली केला, गडबडीन केला आनी लोकांचें कितें आसा तें म्हणणें आयकून घेनासतना केला. त्या विशयाचेर आमी कोर्टाक म्हायती दिली की हो जो विशय आसा हो आतांच्यान न्ही, सादारण सप्टेंबरांतल्यान इशू आसा. त्या विशयाच्यो कितल्योश्योच मिटींग तालुका लेवलाचेर सरकारान घेतल्यो. पेरंट्स असोसिएशन जावं टिचर्स हांच्या बरोबर खुबशें इंटरेक्शन जालां आनी ते कमिटीन सगळे इशू कन्सिडर करून हो इशू फायनलायज केल्लो आसा. आतां मेन कारण जें आसा हो आमकां जे एकाडेमीक इयर जे अशें स्टार्ट करचें पडलें आनी दीस जे वाडोवचे पडले मातशे, ताका कारण अशें आसा की नव्या एज्युकेशन पॉलिसीच्या प्रमाणे वर्सांतल्यान 1200 इन्स्ट्रक्शनल अवर्स हे कंप्लीट जावपाक जाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, गरमी जाता भुरग्यांक. तर आमी कोर्टाक दाखोवन दिलें की बाकीची CBSEची स्कुलां आसा जावं बाकीचे बोर्डाची जी स्कुलां आसा गोंयांत ती एप्रील मेरेन काम करता आनी ती जी स्कुलां आसा ती देड मेरेन स्कुलां चलयता. वेरेज आमच्यो 11:30 मेरेन स्कुलां बंद जातली आनी अजून मेरेन कसलीच कंप्लेंट येवना त्या स्टुडंटांची, त्या स्कुलांची जावं त्या पेरंट्सांची कसलीच अजून मेरेन कंप्लेंट येवना. इतलीं वर्सां तांची ती स्कुलां चालूच्या. हो विशय आमी कोर्टा कडेन मांडलो आनी कोर्टान तो आमचो विशय ग्राह्य धरलो. एक्चुअली हे जे ओपोज करपी लोक आसा पळय न्ही, हे कोण एक्स्ट्रा करिक्युलर लायक खंयच्यो क्लासी घेता, समर कॅम्प्स घेता, हे जे लोक आसा पळय मे म्हयन्यान घेता हांच्या तर्फे हे सगळी ऑब्जेक्शनां आयिल्लीं आसा आनी तांचे कार्यक्रम, तांचे जे फायनान्शियल इंट्रस्ट आसा ते एफेक्ट जाल्या म्हणून ही पिटिशनां. आनी ही पिटिशनां आसा ती स्टुडंटाच्या इंट्रस्टान न्हय. कारण जर आमकां स्टुडंटांचो इंट्रस्ट पळोवपाचो आसा जाल्यार फुडली आमची तांकां भवितव्य पळोवपाची आसा. ती स्टुडंट्स आमची जी आसा पळय ती बाकीच्या बोर्डा बरोबर कॉम्पीट करूं शकता काय ना, बाकीच्या राज्यांतल्या स्टुडंटा बरोबर आमी कॉम्पीट करपाक जातले काय ना, हो विचार करून हे नवे रूल आनी ही नवी स्कीम आनी नवी पॉलिसी जाल्ली आसा. पिटिशन फायल केल्लें तातूंत कांय नाशिल्लें, अशें गरमी आनी वेकेशन बी अशा हाजेर एक प्रयत्न जाल्लो की शैक्षणीक जावपाची आसा ती स्टे करपा खातीर पिटिशन आयिल्लें. कोर्टान व्हडलें कांय चड आयकून घेवना. कोर्टान डिसिजन दिलें की गोंय सरकारचो जो निर्णय आसा इज इन कन्सोनन्स विथ नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आनी क्रेडीट फ्रेमवर्क जें आसा नॅशनल क्रेडीट फ्रेमवर्क ताज्या प्रमाणे वर्कींग अवर्स आनी वर्कींग डेज, इन्स्ट्रक्शन अवर्स ह्या सगळ्या खातीर गरज आसा अशा पद्दतीचे 220 दीस जावपा जाय बी हे सगळे गजाली. पेटिशनान रुल्स चॅलेंज केल्ले ऑन द ग्रावंड दॅट ते रुल्स फ्रेम करता आसतना प्रोसिजर सारको फॉलो करूं ना. बट कोर्ट रिफ्यूज्ड टू एंटरटेन द पिटिशन इज डिसमिस्ड. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विनायक सामंत. शुक्रारा राती कळंगुटे एका वेगान येवपी रेंट गाडयेन पार्क करून दवरिल्ल्या 4 गाडयांक नेटान धपको दिलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कार चालक बरोच सोऱ्याच्या नशेत आशिल्लो अशें कळटा. थळाव्यांनी रोखडेच पुलिशेक कैद केले उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार पावून कार चालकाक ताब्यात घेतलो. फुडलो तपास सुरू आसा. लाल गाड़ी एक्चुअली उधर से रिवर्स आया पिज़्ज़ा हट के पास से मैं देख रहा हूँ पार्किंग किया हुआ गाड़ी रिवर्स स्टार्ट मार के लेके आया हूँ. मैं पहला बचाया वहाँ पे मेरा अपने कुत्ते को लेकर घूम रहा था. मैं पीछे गया और पीछे एक बाइक वाला को मारा. बाद में आके वो इधर मारा है. इतना दूर से हुआ आया? अराउंड 80-90 की स्पीड में था वो. इतना स्पीड से आया? स्पीड था वो. तो वो भी रिवर्स में? रिवर्स में 80-90. मैं भी एक ड्राइवर हूँ, मेरे को भी पता है गाड़ी का स्पीड क्या है. टोटल अकेला था? अकेला. पिया हुआ? फुल टाइट था वो. फुल टाइट है? फुल टाइट है. मैं उसको आवाज़ दे रहा हूँ, मैं उसको गाड़ी में हाथ भी मारा मैं, फिर भी नहीं रुका वो. अच्छा. तो बाकी रिवर्स में आया. रिवर्स में आया. कितना गाड़ियाँ टोटल डैमेज है? टोटल 1 2 3 4 5 गाड़ियाँ डैमेज है. अभी पुलिस लेके गई क्या उसको? पुलिस लेके गई. कहाँ का है कुछ मालूम पड़ा? नहीं.
कुछ मालूम आंध्रा साइड का लैंग्वेज आंध्रा साइड का लग रहा है वो। ओके, लेकिन पूरा ड्रंक है फुल टूरिस्ट। टाइट है वो, खड़ा होने को भी नहीं हो रहा है उसको। ओके, कितने बजे हुआ था ये एक्सीडेंट? ये 8:50 8:50। आपके ऊपर भी मारने वाला था मेरे क्या? ऊपर मारने वाला था पहला, मैं चल के जा रहा था। अच्छा, मैं पीछे गया इसके लिए मैं बचा, अगर मैं पीछे नहीं होता था तो मैं पहला जब मेरे पकड़े उठता था। इतना फास्ट था वो? 80-90 के ऊपर था वो, 80 के तो ऊपर ही था, इतना मैं बोल सकता हूँ, 80 के ऊपर था। मार्च महिन्यात गोंयच्या भोंवडेर आयिल्ले इराणी पर्यटक बेस बरो अणभव आनी बऱ्यो यादी घेवन इराणाक वचपाक परतले. तांकां गोंयची संस्कृताय, दायज तशेंच इतिहासाचो दिश्टावो दाखोवपी हांगासरलीं पर्यटन थळां पळोवपाक मेळ्ळीं. गोंया विशींचो तांचो चुकीचो समज पयस जाल्ल्याचें कांय पर्यटकांनी सांगलें. ते भायर गोंयकारांच्या आपलेपणाचे वागणुकेन गोंयांत परत एक फावट भोंवडेक येवपाची इत्साय कांय पर्यटकांनी ह्या वेळार उक्तायली. Direct flights from Iran to Goa. It is operated by Deshmere Airline and operated by Ahoban Agency. Ahoban Travel, that is the biggest travel agencies and governmental travel agency in Iran. And also about the Ahoban Agency, we hope to just continue this route because the people really enjoy it here, and we are planning maybe before Nowruz we will having another trip to Goa. This department that came here, we had a very wonderful welcome at the airport at the beginning of our entrance in Goa. You know, the clients just encounter a very warm welcome with a live musician band and giving the clients the flower and garlands and the sweets, Goan sweets. It was a very unique experience. This is the first impression of Goa. They just encountered like this. And I just want to say thank you to the tourist department, to Goan government, and all the Sika Travels and Ahoban Agency and everybody who was managing this tour. Everything was perfect. And I hope to come back to Goa soon. And also about the Ahoban Agency, we hope to just continue this route because the people really enjoy it here, and we are planning maybe before Nowruz we will having another trip to Goa. I have a good experience from living here because I think that the nature was so peaceful and beautiful, and really was melted our tiredness, and I enjoyed about very much. Do you think you will come again? Yes, Beautiful? absolutely. Maybe next year I will come with my father and my family again. This was your first time in Goa? Yes, I will come to the first time, yes. And about the people, I think they were very kind and genuine person, and I feel like good, yes. म्हादईबद्दल तपासणी अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. म्हादई प्रवाहाची बसका रोखडीच जातली अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. कर्नाटकात म्हादईचें उदक वळोवपा खातीर कळसा उपरांत आतां भंडुरा कालव्याचें काम सुरू केलां. ह्या फाटभुंयेर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांची जाप दितना मुख्यमंत्री उलयताले. परत एकदा सांगता हांव, म्हादईची प्रवाहाची मिटींग आतां शेड्यूल जाल्ली आसा. आमी आमचो सुप्रीम कोर्टा कडेन रिपोर्ट, इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट सबमीट केला. आमी वॉटर ट्रिब्युनल आसतलें, प्रवाह आसतलो किंवा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आसतलो आनी सुप्रीम कोर्ट आसतलो, हांगासर आमचो कंप्लिटली म्हणजे ज्या ज्या जाग्याचेर आमचें रिप्रेझेंटेशन दवरून तांकां आडमेळ म्हणजे तांकां ऑब्स्ट्रक्शन्स हाडपाक जाय पळय ते हाडीत आसा. नेक्स्ट, थँक्यू. मंत्री गोविंद गावडेन उलयतना शिष्टाचार पाळचो. ढवळीकार भावांचेर टिका करतना मंत्री गावडेन आपल्या परवानगी शिवाय आपल्या नांवाचो उल्लेख केल्लो. गावडेन ढवळीकाराक मगोची तिकेट मेळोवन दिली म्हणून केल्लो दावो साप्प खोटो अशे आरोप विनोद नागेशकारान पत्रकार परिशदेंत केले. मंत्री गावडेन ढवळीकारांचेर टिका करतना विनोद नागेशकाराचें नांव घेतिल्लें. फाटले 4 दीस पयलीं पणजे जाल्ले एके कार्यावळींत मंत्री गावडेन भाजप मोगो युती विशीं ढवळीकार भावांक उजरावन काडिल्ले. तेन्ना 1999च्या विधानसभा वेंचणुकेंत खंय ताणें मोगोच्या सुदीन ढवळीकाराक तिकीट मेळोवन दिल्ली म्हूण मंत्री गावडेन दावो करतना विनोद नागेशकाराच्या नांवाचो उल्लेख केल्लो. ह्याच विशया वयल्यान विनोद नागेशकारान शुक्रारा पत्रकार परिशद घेतली. गावडेन ढवळीकाराक मोगोची तिकीट मेळोवन दिल्ली म्हूण केल्लो दावो साप्प खोटो. मंत्री गावडेन उलयतना शिश्टाचार पाळचो म्हूण विनोद नागेशकार उलयलो. 1999चो जो उल्लेख जो जाता, ह्या लोकांक तिकेट मेळोवपा खातीर म्हाका खबर आसा, आमचो इश्ट आसा विनोद बाब नागेशकर आनी हांव
तेदे वेळाचेर मोगोचो सरचिटणीस घोणी म्हणून आशिल्लो आनी आदले स्वर्गेस्त आमदार शिवदासबाब वेरेकार ह्यांच्यांनी हेंकां टिकेट दिल्ली आशिल्ली आनी ते पक्ष बाबूसाहेब बांदोडकराचो म्हणून आमी तितून काम केल्लें आशिल्लें. मोगो भाजप वाद करता आनी वाद कित्याक लागून जातलो हो तुमकां खबर आसा. एक्चुली हांव 15 वर्सां राजकारणा पासून अलिप्त आसा आनी जेन्ना हो वाद चालू आसा तेन्ना गोविंद गावडे मंत्री पिरोळचो हेणें जेन्ना पळय ढवळीकर बंधूंचेर तेंचे फॅमिलीचेर एटॅक करपाक लागलो तेन्ना म्हाजें नांव ताणें भितर इन्क्लूड केलें की हांव तेणें मेळून ढवळीकराक टिकेट दिल्या आनी हेका लागून म्हाका ह्या वादाक पडपा नाशिल्लें पूण म्हाका वादाक पडपाक लागलें कित्याक की विनाकारण म्हाका विचारनासतना म्हाका सांगनासतना तूं म्हाजें नांव घेता. म्हाजे गोविंदाचे संबंद जवळ जवळ 4 वर्सां जाले सारके ना आनी आमी एकामेकांक मेळयना आनी उलयना. ताका रिजन वेगळें आसा. आतां म्हाका उलोवपाक म्हणजे पत्रकार परिशद घेवपाक कित्याक पडली की जेन्ना पेपराचेर नांव येयलें आनी खास करून गोमंतकाचे फ्रंट पेजीचेर येयलें बॉक्स आयटमार आनी तितूंतल्यान म्हाका एकटो सारके फोन येवपाक लागले लोकांचे म्हाजे फ्रेंडाचे आनी कितें तुमी दोगी जाण मेळून ढवळीकराचेर अटॅक कितें करता काय एक्चुली हांव ना दिसलो पूण तेणें नांव घेतलें म्हाजें म्हणटकीर हांव येयलो म्हणटकीर म्हाका ते क्लियर करपाक जाय. खरें म्हटल्यार एक राज्याचो मंत्री एकामेका हितूंत आशिल्ले मंत्री मंडळांत थोडो प्रोटोकॉल दवरून उलोवपाक जाय. म्हणटकीर हितूंतल्यान निश्पन्न जाता की तूं सगळें उलयता खोटें उलयता म्हणून. गोविंद गावडे जेन्ना पळय तिकेट मेळ्ळ्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची सुदीन ढवळीकराक तेन्ना गोविंद गावडे म्हाजे बरोबर नाशिल्लो आनी आमचे बरोबर नाशिल्लोच नाशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नोकर भरती आयोगाक लागून सरकारी नोकरी मेळची ना अशें खुबशे लोक सांगीत सुटल्या. मात नोकरे खातीर पारदर्शकता आसप गरजेची. फुडल्या 2 वर्सां भितर 5000 लोकांक सरकारी नोकरी दितले अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. तशेंच ह्युमन रिसोर्स PWD सोसायटी आनी वीज खात्या वरवीं सुमार 10,000 सरकारी नोकर भरती जातली अशें मुख्यमंत्री आशिल्ल्यान पुराय गोंय राज्याचो विचार करप हें म्हजें कर्तव्य आसा. चडशे लोक स्वताचो विचार करपाक व्यस्त आसात मात असो स्वभाव मोजना अशें मुख्यमंत्री सांखळे जाल्ल्या भाजप कार्यकर्त्या मेळाव्यार उलयले. मुख्यमंत्री ह्या नात्यान पुराय गोंयभरांतल्या लोकांक ह्यो नोकरीची समस्या सोडपाक जाय म्हणून म्हाजी जबाबदारी आसा. फक्त सांखळे इज नॉट माय प्रायोरिटी. सांखळे ही मतदारसंघ म्हणून आसतलो बट गोंयभर सुद्धा लोकांची चिंता करप ही तितकीच म्हाजी जबाबदारी आसा आनी त्या जबाबदारीन हांव सातत्यान काम करता. बरेच जाण एकदा सांगपी आसतले फक्त म्हाज्या तितकेच पुरते पळय अशें म्हणपी लोक आसतले बट तो म्हाजो स्वभाव न्ही. जेन्ना गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जेन्ना आसा तेन्ना पुराय गोंयांतले भुरगे किंवा गोंयांतले तरणाटे गोंयांतली एखादी विधवा भयण ती म्हाजी भयण आसा. पण ह्या सगळ्या जाणांक नोकरेंत आस्पावून घेवपा खातीर हांव सदोदीत सांगत आसता येयल्ले नोकरेक एप्लाय करीत चलात. जाचेर नोकऱ्यो मेळप ही ट्रान्सपरन्सी आसा. बरेच जाण सांगत सुटल्या की दोतोरान आतां स्टाफ सिलेक्शन केला म्हणून त्या खातीर नोकऱ्यो मेळच्यो ना. पण एक गजाल लक्षात घेयात स्टाफ सिलेक्शनाची तयारी आयच्या युवकांक तरणाट्यांक करपाची गरज आसा. कारण आयचो तरणाटो हो तितलो सक्षम जावपाक जाय. आयच्या तरणाट्यान मुळा पासून अभ्यास करपाक सुरवात करपाक जाय. फक्त गोंयचे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूच न्ही तर आमचे कितलेशेच भुरगे आज पळयता की जे UPSC आनी MPSC एका सुद्धा पास जावपाक लागलेले आसा. GPSCक बसपाक लागलेले आसा. गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन हाकाय ते बसपाक लागलेले आसा. आनी ताची सुरवात जर आमी पयलीं पासून करीत जाल्यार ही एग्जाम क्रॅक करप चड कठीण ना. आनी थंयसर सुद्दां आमच्या गोंयकारांक कितल्या खूब बऱ्या पद्दतीन ऑपॉर्च्युनिटीज मेळच्यो हाज्या खातीरूय बी आमी बरेचशे प्रोविजन म्हणजे येता त्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात
सरकारान डायरेक्ट म्हटलें जाल्यार 5,000च्या पेक्षा चड पदां भरली वयतली आनी ह्युमन रिसोर्स PWD सोसायटी एडॉक आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हितून म्हाका दिसता आनीकूय एक एप्रॉक्सिमेटली 10,000 पदां ही तातूंतल्यानूय भरतले हाजी चिंता आमी सगळे. वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकाक येवकार गोंयांत वक्फ बोर्ड वा अशा मंडळाची मालमत्ता ना देखून ताचो गोंयचेर कसलोच परिणाम जावचो ना. राज्यांतल्या सगळ्या धार्मीक लोकांनी बरेपणान रावचें म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मुख्यमंत्री पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. अमेंडमेंट बिल 2025 हाजेर तुवें मुद्दामून म्हणजे बरो इशू रेज केलो. हांव सगळ्यात पयली आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. It is a visionary efforts for enhancing this is an important reforms in Waqf Amendment Bill 2025. हे बिल खरें म्हणजे 2024 पयले फावटी आयिल्लें ते जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी कडेन गेल्लें आनी जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी हॅव सजेस्टेड द मेनी अमेंडमेंट फॉर दीस बिल ऑल्सो. पयली गजाल ह्या बिलांतल्यान इट इज एन एनहेन्समेंट इन टू द ट्रान्सपरन्सी. हाज्या अमेंडमेंट बिलान विच रिमुव्स द सेक्शन 40 हो जो काडटा पळय न्ही इट इज एन वक्फ बोर्ड युनिलेटरली जे डिक्लेअर करताले की प्रॉपर्टी ही वक्फाची आसा म्हणून ओके ही हो हे घोशीत करताले पळय न्ही ताजेर कायदेशीर चवकशी जातली. तेजे डॉक्युमेंट्स जे आसा पळय न्ही हे व्हेरीफाय जातले आनी त्या खातीर ते डायरेक्टली दावो करताले ही वक्फ बोर्डाचे आसा पळय न्ही ते कॅन्सल जातले. ताज्या पयलीं आनी एक गजाल स्टेटींत वक्फ बोर्ड ना. वक्फ बोर्डाची खंयचीच प्रॉपर्टी आमच्या गोंयच्या स्टेटींत ना म्हणून हांव म्हणजे गोंयकारांक सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की गोंय जशें सर्वधर्म समभाव खूब बऱ्या पद्दतीत आसा त्या पद्दतीत सगळ्या जाणांनी हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हांच्यांनी ती शांतता पाळची. कारण देशांत वक्फ बोर्डूच ना आनी वक्फ बोर्डाची कसलीच प्रॉपर्टी ना तेज्या खातीर हेजो डायरेक्ट इम्पॅक्ट स्टेटीचेर जायना. बट तरी सुद्दां इन द नॅशनल इंट्रस्ट वक्फ बिल जे हाडला ताजें हांव स्वागत करता आनी खरोखरूच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी इन द नॅशनल इंट्रस्ट हे बिल हाडल्या बद्दल हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन